सुम्या मंदिरात तुझ्या हरकातील स्वरूपकारात तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता दिनपोळी आज तुका हसिता दया माया तुझी नियळता पातकीची मी भोगसून मागता आधार कृपा बेसावाशिता सोम्या मंदिरात तुझ्या दुर्गा दिवस रुकाराम तुझ्या गीता गाऊन प्रणाम अर्पिता बली पेटून तुका वंदिता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो क्रिस्त तई मोगाच्या भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत एनकरेजमेंट सपोर्ट आणि तशेंच बरें करतल्यांक इनाम फावो जाता आज जेजू आमकां सांगता जो कोण ताचो पाटलाव करता ताचें इनाम सूख असेना म्हणून आनी तशेंच एक नितीवंत मनीस नितीवंतपणाचें इनाम जोडतलो तर एक बरो मनीस बरो व्यक्ती आपणें बरें केल्ल्याक ताकाय बरेंपण मेळटलें देवा तावन म्हणली भास दिता आनी आयच्या दिसा आमी इगर्ज माता विशेश जावन मंगळूरची दमसभा लावदातो सी संडे म्हळ्यार प्रकृती खातीर झाडां लावची या प्रकृतीचो पोस करचो सांबाळ करचो आयतार आचरण करता आनी खंडीत जावन प्रकृतीचे सांबाळ केल्ल्याचें इनाम जावन आसा बरें वारें बरी भलायकी फळ वस्तू आनी संतोश समाधान मनशाक हें आमी करूंकूच जाय त्या देखून आयच्या दिसा थोडी प्रकृतीची सेवा करया आनी तशेंच आयच्या दिसा आमकां इगर्ज माता विशेश जावन मणिपूर कश्टवंच्या लोकां पासत मागोवंक उलो दिता आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत आमच्या भाव भयणी पासत मागया तांचे कश्ट देव बेगीनच हाळू करूं आनी तांकां बेगीनच तांचो नीत मेळो तांकां तांचे थंय देवाचें बरेंपण लोकां थंय येवन थंयसर शांती समाधान वस्ती जावं म्हूण ह्या मिसाच्या बलिदानांत मागया आमच्या जिवितान आमी देवा थंय एक जावंक फाटीं सरल्या आनी बरें चिंतूंक आनी बरें करूंक नितीवंतपणाचें जिवीत जियोंक पयस सरल्या देखून आमच्या पातकांची दूख धरून हें मिसाचें बलिदान फावता बरी भेटोवच्याक आमची काळजां तयार करया पातकांची दूख धरून सांगाता मागया हांव पत्की सर्पदेवा देवा आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या गुन्या अनुसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हड अपराध ह्या पासून भगवंत सदांच संवकार भरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता सर पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं आमेन सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर
काकूत कर सुमिया काकूत कर सुमिया काकूत कर महिमा 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 देवा बुसकी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वभूत वेदांत देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सुमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्या घोसणार आमचे मागणे मानून घे कित्याक पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू क्रिस्ता जेजू क्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थया देवा आमच्या बापा तुझी भुरगीं आमकां करून उजवडाचीं भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां पळयल्याय खोटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका बगार तुज्या सताच्या उजवाडांत सदां जियेशीं कर आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससना आमेन रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो थंय एक ग्रेस्त स्त्री जियेताली आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रो केलो ह्या उपरांत हर एक फावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतालो तिणें आपल्या घोवाक म्हळें आमचे वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भाग्यवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करुया आनी तातूंत एक खाट एक मेज एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावूं येत एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो एलिशान फुडें उलोवन विचारलें
तिचे पासत कितें करूं येत? गेहाजीन जाप दिली, तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें, तिका आपय. ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें, फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेन धरतली. तिणें जाप दिली, ना म्हज्या धन्या, तूं एक देवाचो मनीस, तुजे साकरणीक फसयनाका. देवाचें उतर हें, देवाचे उपकार. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ वाकंतलो. संततेचे संततेक तुझे विश्वासीपण परगटलो. तुझो मोग ससनाक बळटा तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा. तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सर्गार तुवें दवरल्याय. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. उत्सवाच्यो बोबोमार अनभोग आसलेली परसां खरीच पावघी. तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडांत ती चलता सर्वेस्परा. सदांच तुझ्या नांवांतय ती आनंद भोगता. तुझ्या नितीवंतपणांत वसतले ताचे सुबामपण. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. तुझी दया सर्वेस्परा सदांकाळ गायनानी वाकंतलो. सांव पावलोन रोमागाराक बरयल्या पत्रांतले वाचप. भावा भयणीनो, क्रिस्ता जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पयस स्थान घेतलें. तवळ ताच्या मरणांत एकवट जावच्या खातीर आमी स्थान घेतलें. हें तुमी नेणात. तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तीन क्रिस्ताक मेल्ल्यांचो जिवंत उठयलो. त्याच परी आमी नव्या जिवितांत चलच्या खातीर आमच्या पवित्र स्थाना मार्फत आमकां क्रिस्ता सवें निके पिल्यांत आनी ताच्या मरणांत वांटेनय केल्यांत. आमी क्रिस्ता सांगाताय मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्ता सवें जियोवंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता. क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला, तो परत्यान मरणा म्हूण आमी जाणाव. मरणाक ताचे वयर ह्या फुडा कसलेच पदवी ना. तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच फावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासून जियेता. तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया.
देवाचे उतर हे देवाचे उडुकार. Hallelujah, 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 hallelujah. विंचून काढलेली पडसा तुम्ही रायाळ याजक वर्ग एक पवित्र राष्ट्र काळोखातावन आपल्या विचित्र उजवाडाक तुमकां आपयलेल्या देवाची उत्तम कृत्यां तुम्ही गाजया. Hallelujah, 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 hallelujah. Sărăspo तुमचे सोवे असो, तुमचे सोवे असो. माते बाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता. महिमा तुका येशूया. त्यावेळी जेजू आपल्या 12 जाणांक म्हणालो, म्हजे वंशज आपल्या बापायचो वा आवयचो मोग करता तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्ही. म्हजे वंशज आपल्या पुताचो वा धुवेचो मोग करता तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्ही. आपलो कुरीस घेवन म्हज्या वाटांनी चलना तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्ही. आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव वगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव वगडायता तो आपलो जीव वाटयता. तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडिल्ल्याक स्वागत दिता. प्रवाद्याक तो प्रवादी देखून स्वागत दिता. प्रवाद्याचो प्रतिफळ मेळटलो आनी नितीवंताक तो नितीवंत देखून स्वागत दिता. नितीवंताचो प्रतिफळ लाभतलो. आनी जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो फाटलो उदक देखून एक कॉप शेळे उदक लेगून दिता, सतूच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखाचो ना. देवाचे उतर हे वखरी तुका ख्रिस्ता. जेजू ख्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, आयची वाचपा आमकां जेजूक आमच्या जिविताची केंद्र घेवंक आनी ताच्या मिसावान संपूर्ण रितीन वांटेली घेवंक आमकां आपोवणें दिता. आयचे सुवातेंत आमी आयकलें जेजू आपल्या शिसान धाडटना तांकां दिले 2 इशारे हे. पयलें, जेजू संगी आमचो बांद हेरा सकट बांद आपास बळवंत आसाजे. दुसऱ्यान, शीस आपल्या नांवान न्ही जेजूच्याच नांवान येतात आनी जेजूक हेराक ते परगट करतात. आमी ल्हान आसतना आमकां दोतोरीन आमकां विचारले एक सवाल, देवान मनशाक कित्याक पासून रचलां? हाची जबाब जावन आसली आमची देवाचो मोग करूंक, ताची सेवा करूंक आनी ताचे संगी ससनाक जियोंक. आनी दितविनयाच्या ग्रंथांत अध्याय 6 वोळ 4 हे आमी मागणें आयकलां, शमा इस्रायल, आयक इस्रायला. सरेस्पूर एकलोस देव सगळे तुज्या काळजान आत्म्यान आनी सक्तीन सरेस्पूर देव एकल्याचोच तुवें मोग करूंक जाय. आनी आयच्या सुवातेन हेंच मागणें आमकां परतून जेजू आमच्या उगडासा करता. जेजूचो फाटलो करतल्यान पुर्त्या रितीन संपूर्ण रितीन तो करूंक जाय, शिवाय दाखय लिपय करूंक करचें न्ही. आयच्या सुवातेन आमी आयकलें, जो कोण आपल्या बापायचो वा आवयचो भावा भयणीचो वा पुताचो वा धुवयचो म्हज्या किसर मोग करता तो म्हजो शीश जावंक योग्य न्ही. जेजू हें उतर सांगतना जेजू आमकां सांगिना आमच्या आवय बापायचो मोग करूंक नुजो वा असो मोग उणें करीजे. जेजू आमकां पयस पुस्तकां आमकां वाचूंक मेळटा, आमकां आवय बापायचो मोग करूंक तांकां मांडान लेखूंक आनी आमचो भाव भयणीचो मोग करूंक आमकां जेजून आमकां शिकयलां. पूण हें उतर आमी कशें अर्थ करचें? हें उतर आमी अर्थ करीत जाल्यार ह्या उतराचो आमकां संदर्भ वा
वांजेलिस्ट मातेवाच्या काळाची आमकां परिस्थिती आमकां कळूंक अर्थ जायचे. त्या वेळार जायते ग्रेक धर्माचे आनी जुदे धर्माचे जेजूच्या क्रिस्ताचो पाटलाव करतले वा क्रिस्तांव धर्माक मतांतर जाताले. पूण क्रिस्तांव धर्मा मतांतर जाताना तांणी तांचे बरोबर तांचे कुटुंब तांणी सांडूंक जाय जालें. आवय बापाय तांणी सांडूंक जाय जाल्लें. नाजाल्यार सडाव तांकां घरांतल्यान तांकां भायर करतले. सरता आतां हें तशेंच जाता. त्या देखून जायते जण मुखार फाटी करताले क्रिस्ताचो पाटलाव करूंक करचोगी वा ना. देखून आज जेजू म्हणटा आपलो कुरीस घेया, तुमचे कश्ट तुमी घेया आनी म्हजो पाटलाव करा. तर मोगाच्यानो हें उतर आमच्या जिविताक कशें आमी लग्तू करचें. आमी पयसाना मुखांत आमी क्रिस्ताचे संदेश जाल्या आनी आमकां क्रिस्ताची सुवात बरगड करूंक आपोवणें आसा. जायते जण येजक आनी धर्म भयणी क्रिस्ताच्या सुवाते खातीर आपणा संपूर्ण रितीन तांणी तांकांच दिलां. पूण थोडे फावटी अशें घडटा की कुटुंबांत एकलोच पूत वा एकलेच तूं, थोडे फावटी एकलो मालगाडो पूत देवान तांकां देवाचे आपोवणें तांकां येताना वा तांकां येसाक वा धर्म भोगतना ते थोडे फावटी फाटी मुखार करतात. कित्याक म्हणल्यार हांव आतां येसाक वा धर्म भयण जावं गेल्यार म्हणजे आवय बापायक कोण पळोवन खाण घेतात. पूण हाका जावप जावन हाचे सुवातेन आमकां हाका जावप मेळटा. जेजू म्हणटा जो कोण म्हजो पाटलाव करता ताका ताचो प्रतिफळ तांकां मेळटलो. आनी जेजू म्हणलां जो कोण म्हजो पाटलाव करता तांकां 100 मापान तांकां प्रतिफळ मेळटलो. दुसऱ्यान आमी लायक भाव भयण आमकांय जेजू क्रिस्ताची सुवात परगट करूंक आमकां आपोवणें आसा. आमी कितें करचें. जायते जण लायक जावं पुरो जिजस यूथ थोडे फॅमिलीज फॉर क्रायस्ट जायते जण क्रिस्ताची सुवात परगट करनासात. आमच्या देशांत आमच्या गांवांत देशांत आनी परगांवांत तिथे मुस्तू जण जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करनासात. थोडे फावटी थोडे तांचें काम बगले दवरून वा तांचें शिकप बगले दवरून 1 वर्स वा 2 वर्सां दुसऱ्या गांवांक दुसऱ्या देशाक वचून ते जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करनी आसात. पूण आमी कशें जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करची. आमकां जेजू आज म्हणटा सुवातेंत आमकां जावप मेळटा. जेजू म्हणटा जो कोण म्हज्या अती ल्हानांतल्या ल्हानाक तो म्हजो शिश्य म्हूण ताका 1 कॉप शेळे उदक दितात ताका ताचो प्रतिफळ मेळटलो. 1 कॉप शेळे उदक हें कितेंच न्ही. हें कांय हाका मोल ना. पूण देव ते आमी दिल्ले त्या सेवेक देव उडास दवरता आनी खंडीत ताचो प्रतिफळ दिता. आनी जेजू म्हणटा जो कोण एक प्रावादिगन ताका मान दिता आनी ताका ताची सेवा करता ताका प्रावादीचो प्रतिफळ मेळटलो. आनी नितीवंत म्हूण ताका सेवा दिता ताका नितीवंताची प्रतिफळ मेळटलें. देखून मोगाच्यान आमकां हांवें सांगलें आमकां सर्वांक की क्रिस्ताचे सुवार्ता परगट करूंक आमकां आपोवणें आसा. तर आमी कशें करचें. पयलें हांवें सांगलें बरी आमच्या कुटुंबांत देव आपुणी फुलोवन येताना आमी तांकां उत्तेजन दिचें आमचो सहकार दिचें आनी दुसऱ्यान देव आपोवणे खातीर आमी मागूंक जाय. दुसऱ्यान जायते जण मिशनरी देवाचे सेवेंत तांकां तांणी संपूर्ण तरान दिलां. तांचे खातीर आमी मागूंक जाय. तांकां आमी अर्थीक सहकार्य दिवंक जाय पडटा. आनी अकरेक सांगचें म्हणल्यार आमी सर क्रिस्ताच्या सैन्याचे सांदे. आमकां आमचो म्हणलो रोल आमकां करूंक आसा. आमी सैन्यांत पळयल्यार अधिकारी आसतात, सैनीक आसतात, थोडे स्पाय आसतात आनी थोडे फावटी तांकां रांदचे मनीस आसतात. ते सगळे एकच तांच्या काम केल्यार मात तें एक तांचें युध्द जिखूंक तांकां सुलभ जाता. नाल्यार तांकां जायना. तशेंच आमी सांगात येवन आमी क्रिस्ताची सुवार्ता परगट केल्या मात आनी एकामेका सेवा केल्या मात आमकां क्रिस्ताची सुवार्ता परगट करूंक सुलभ जाता. तर मोगाच्यानो आमकां सर्वांक क्रिस्ताक परगट करूंक वा क्रिस्ताची सेवा करूंक आमकां आपोवणें आसा. तर
ह्या मिसाच्या बलिदाना मागया देव आमकां आदार दिवन दी ताची सेवा करूंक ताच्या मिसावान संपूर्ण रितीन पात्र घेवंक. सत म्हणता देवाक सर पदवीदार बापाक सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्याक जो पवित्रत्वावर गर्भे संभवलो अवकार मर्यादान जन्मलो पोंस कालने कोस असले ताका कुर्सार चढलो तो मेलो आनी ताका निके पिलो तो मेल्ल्यामध्ये देवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जीवन जालो सरकार चढलो सर पदवीदार देव बापाच्या उजव्याक बसला थंय जिवानी मेल्ल्यांची मनसुबो घेतलो सत म्हणटा पवित्रत्म्या कतोली पोय सभे भक्तांचो एकतार भक्ताचे भक्षणे कुडीचे जीवनपण सस्ताचे जिवी आमेन. मोगाळ भाव भयणीनो आमी हर एका कामान आमकां प्रतिफळ जाय आनी वर्तो प्रतिफळ जावन आसा देवाचे कृपा आमच्या हर एका कामान हर एका वावरान आमकां देव बरो प्रतिफळ दिवन दी म्हणून आज आमच्या ते सवा बापा मुखार उबारन ताची कृपा मागया. सर्गींच्या बापा पवित्र सभेच्या सर्व मुखेल्यांनी प्रथवेचें पवित्रपण उखलून धरूंक आनी ही पृथ्वी राखून व्हरच्या वावरान सडीत काम करूंक तांकां दैवीक बळान भर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व राजकीय आनी सामाजीक फुडाऱ्यांनी पृथ्वी मनशा जिवाक कितली गरजेची म्हणलें समजून ती राखून व्हरच्या वावरान तांचो अधिकार आनी हुद्दो वापरून बरी योजना कार्यगत करूंक तांकां उर्बेवंत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्वय लोकांक परिसर राखून व्हरच्या वावरान हाताक हात दिवन वावरूंक सहकार दी शंकर. उदक वारें माती रूख झाडां सांबाळची योजना मांडून आनी ती कार्यगत करूंक आमा समेस्तांक जबाबदाराचे मनीस कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या सर्व रैतांक कृषिकांक तुज्या बेसावांनी भर तांच्या वावराक बरो प्रतिफळ दिवन तांची कुटुंबां संतोशान जिवंक फावो कर. सांगाताच पृथ्वी सांबाळून व्हरच्या वावरान तांकां सुडसुडीत कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमचे समाजेंत अशांती झगडी लढाई उणी जावन शांती समाधान रास करूंक आनी धर्मा विरोध चलचें शोशण उणें जावन सगळीं समान म्हणलें चिंताप रास करून दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या येवकारिस्ताच्या मेजा बोवारी जमो जाल्ल्या आमी समेस्तांनी हेरांतय उदार जावंक जिणयेचे कश्ट खुशेन सुसूंक आनी क्रिस्ताक साक्ष जावंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. मोगाळ बापा आमी विशेष करून मणिपूरच्या सर आमच्या भाव भयणी पासत मागता. तूं जावन आसाय आमचो सांबाळणार. तुज्या कृपेन आमच्या भाव भयणींक जे कोण कश्ट जाता दंग्यांक बली जाल्यात झगडी मारामाऱ्यान बली जावन कश्ट जातात ह्या सर लोकांक तुजी बुजवण लाबय आनी तशेंच बेगीनच हे समस्ये परिहार जावन थंयसर शांती आनी समाधान वस्ती जावन दी म्हूण आमी मागता. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळ बापा ही खालती मागणी आमी तुजे समोर दवरली. आमकां जें कितें गरजेचें तें तूं जाणाय. तुज्या राज्याची शुभ वार्ता परगटचे पासत आमकां जाय आसची कृपा तूं लाबय आनी तुज्या सुबाम देण्यानी आमकां बर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
हाडून आयल्या काणिकांची दयाळ मोगाळ बापा पत्की व्हरतरी आयल्या वेगरी प्राणी करपो तुका वायनो तुका भेटून दिता मोगाळ सासू समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचे तुझे बेसांव वोत आमचे तुझे बेसांव वायनो तुका भेटून दिता मोगाळ सासू समर्पिता स्वीकार कर सोम्या मागता वोत आमचे तुझे बेसांव वोत आमचे तुझे बेसांव म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. तें बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमेक आमच्या आनी एकूण सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेव. देवा तुज्या संस्कारा वरवीं तूं आमकां तुजें जिवीत आनी बोळ दिताय देखून ह्या संस्कारान पोत असली जावं आमची भक्तीची सेवा हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वसूया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा सर काळे आनी सर उतय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. आपल्या पास्कांच्या गुटा वरवीं अजापाचें अजाप ताणें केलें पातकांतली आनी मरणांतली सोडून आमकां हो व्हरतो मान फावो केलो. विंचून काडलेली कुळी याजकी राजकुळ पवित्र राष्ट्र आनी तुजी काशा परजां आमी जावंक पावल्या. सर थंय आतां आमी तुजी कर्तृत्वां परगट करता कित्याक काळोखांतली भायर काडून तुज्या विचित्र उजवडान तुवें आमकां आपयल्याय. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सरदळबरां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Pavit, 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 del paraso सर्वेस्पर तूं स्वर्गानी संसार भरला तुज्या वैभवान. गुण सर्गी तुका सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय जय. गुण सर्गी तुका जय गुण सर्गी तुका जय
बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची इजर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुखोशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सस्नीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोगसोने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडतोसो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजूची वंसला, जेजू नव्यान येतलो. जेजू मेलो, जेजूची वंसला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडुणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवताले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचे बिस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पिटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवस धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाऊ भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सुमेस्तांची दाय कर म्हूण आमी मागता. हांव कुवार मरिये देवाचे माये संगती, भाग्यवन जुजे ती सोपोती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व कडेन तुका मानवल्यांक त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांचो दी. त्यांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता आनी त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पद्वेदर बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन आमेन आमेन. आमच्या सोडवणुकाची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन आतां आमी धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां तळणेंत पडोवंक दिवं नाका
पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे बागाणी आमच्या सोडोणदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरो अशा नत्रेतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक राजवटी पदवेली महिमा तुजी ससनाच्या ससनाट. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता आनी म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय सोम्या पूण तुजे पोवी सभेच्या बोवार्थाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमचे काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर. देवाचे शिलये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सुभागी. पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Mususisancia kuchivotai Gikuristuso Patlaukul musu Mususisancia kuchivotai Gikuristuso Patlaukul musu Asat mati kolia gunte suknya Punna maka suat gusti kerja Musuh sisauca kusi vortai Gikuristuso patlau musuh Kuna ploci wașita ni s-au țartat Abia te-aga vorbi să glecita Musul și sau ceau cu și vortai Gikuristuso patlau cârmusul Musul și sau ceau cu și vortai Gikuristuso patlau cârmusul प्रार्थोया सर्वेस्परा आमच्या बापा
जेजूच्या कुडी रक्ताचें बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां भरूं हे परी सदां तुका मोगान एकवटून सासणाक बाळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. दय करून बसा. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक आमी कर्मेलीत याजक एक अपुरबायेचो दीस मागता. गुड मॉर्निंग. पल्ल्या सोमार आमी सांत थॉमस भारताक आयिल्ल्या आपोत्सलाचो दाबाचो संभ्रमता. आमी मिसार येदळूच समजून घेतलेले प्रमाणे आज लौदातो सी संडे आमच्या दियेसीसींत आमी संभ्रमता. लौदातो सी म्हळ्यार पापा फ्रांसिसान आमच्या प्रकृतीचो पोस करचे विशयंत एक पाठयलेलें पत्र एन्सायक्लिकल आनी त्या उपरांत हर एका दियेसीसीन म्हणले बरी त्या पत्रान पाप साहेबान कितें सांगलां तें कार्यरुपी हाडचें प्रयत्न चलता. तशेंच आमच्या मंगळूर दियेसीसीन रूख झाडां लावन तांचो पोस करून प्रकृती देवान कितें आमकां उदार देणें जावन दिल्लें आसा तें सांबाळच्याक राखच्याक आनी मुखल्या पिळगेक हस्तांतर करच्याक आमकां हो आयतार आपोवणी दिता. आज एक जड म्हणी लावन ताचो पोस करूंक आमी प्रयत्न करया. तशींच आज मणिपुरांत कोस्टून आसच्या आमच्या भाव भयणी पासत मागोंकी विशेष रितीन भारतीय पवित्र सभा आपोवणी दिता. तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे मणिपुरांत 2 कुळयां मदें झगडें उपजल्लें, प्रत्येक जावन हिंदू आनी क्रिस्तांव कुळये मदें. आनी आज आमचो लोक जायते रितीन कोस्टून आसा आनी सरकार हात बांदून सोबाय पळयते आसा. अशें आसतना जायते आमचे भाव आनी भयणी थंयसर मेल्यांत. हजारांनी लोक निराश्रिताच्या कॅम्पांनी आसा. आस्त नास जाल्या घर नास जाला असल्या लोकां थंय आमची कनवळाई दाखोवंक तांचे पासत मागोवंक सांगतच तांकां न्याय नीत बेगीनच मेळच्याक आमी सुमे लागीं मागया. कार्मेल सायबिणीचें फेस्त लागींच आसा. येवच्या आयतारा न्हय, तेच्या वयल्या आयतारा म्हणजे जुलायच्या 16 तारखेर आमी तें फेस्त संभ्रमता. बेंतिणेचें फेस्त म्हणी हाका आमी वलायता. आनी त्या दिसा म्हणजे जुलायच्या 16 तारखेर हर्शेंचे बरीच हांगासर 6 वरार आनी 7:30 वरार फेस्ताचें मीस आसा. आनी त्या उपरांत सांजेर 6 वरार दाबाजेक मीस हांगासर आमी संभ्रमता. आनी ह्या फेस्ताचो विशय आसा कार्मेल मायेचो सांगात मनशा कुळाक एक व्हड सकत. आनी हो विशय 9 दिसांनी आमी नोवेनाच्या दिसांनी विविध वांटे करून नियाळतेले. आनी हे नोवेन जुलायच्या 7 तारखेर शुक्रारा दिसा सुरवात जाता. ह्याच हप्त्याच्या शुक्रारा दीस सुरवात जाता. आनी मिसां अशीं आसात सकाळींच्या 6:30 वरार, ताचे उपरांत सांजेच्या 6 वरार आनी दिसा मदें एक विशेष मीस आसा तें 10 वरार तेर्सा सोवें सुरवात जाता आनी 10:30 वरार हांगासर मिसाचें बलिदान आसा. तुमकां सुमेस्तांक मरियमायेच्या भक्तिकांक ह्या नोवेनांत आनी फेस्तांत भाग घेवंक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. उडास दवरा. शुक्रारा दीस जुलायच्या 7 तारखेर तावन नोवेन सुरवात जाता. सकाळीं 6:30 वरार, 10:30 वरार आनी सांजेच्या 6 वरार मिसा. आज सांजेर हांगासर कॅरिस्मॅटीक मागणें आसा. मंगळूर दियेसीसचें कॅरिस्मॅटीक संचालन हें मागणें मांडून हाडटा. सांजेच्या 4 वरां तावन 7 वरां पर्यंत हें मागणें आसतलें. शिवमोगा दियेसीसचे मनदीक बाब पियूस सोज हें मागणें चलोवन व्हरतात. तुमकां ह्या मागण्यांत भाग घेवंक आपोवणें आसा.
स्तुती होगळापो देवाचें उतर ताचे वयर नियाळ आनी मिसाचें बलिदान आसतलें. उबी रावया. देव बरें करूं. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोवे आसो. दाबाजीक आशिर्वादाक मान बागायात. सर पदवेदार देव कोणवळ्यान आपलो आशिर्वाद तुमचेर घालूं आनी सडवण दिवपी जानवयाची वळख तुमकां फावो करूं. भावार्थाचे शिकोवणेन तो तुमकां पोसूं आनी बऱ्या करण्यांनी तिरायेन वाडोवंक तुमकां कृपा दिवं. शांती समाधानाचे वाटेर तुमची पावलां सांबाळून तोच मोगाळ देव तुमकां आपणाशी सोलोवन व्हरूं. आनी सर पदवेदार देव आसो, बाप आसो आनी पुता आसो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सगळे सदां आसो. ओसोनेया क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडुकार. भावार्थांचो सोडून उस्वाडांचो फांकून दैरान आमी बोलून परगट्या क्रिस्ता शांती पासून वावरून नीती पासून सुसून संतोष सगळ्यान हाडून सगळ्या साक्ष मोगार जेजू तूं आमचो आदार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेक सर आमी आसो. कर सदां काळ. जेजू तूं आमचो आदार. मोगान तूं आमकां सांबाळ. कृपेक सर आमी आसो. जियेची कर सदां काळ. मुखार पुत्रा सोवे आमकां बरी आशिर्वाद दी आमकां. मगे दिवसाचे कृपेन देवान आमकां आमच्या देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमेन.